उजवाड तुजो देखलो सोम्या तुका सोदूंक भोंवता आसतना तुज्या उजवाडान आयज हे सांजेर ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका भेटूंक हांव आयला. संवसाराच्यो व्हड व्हड वस्तू न्हय पूण तुवें दाखयल्ली सुपुल्ली वाट तुज्या भाग्यवंतांनी दवरलेली सुपुल्ली वाट तुजे वाटेन आमकां हाडटा. हेच सुपुल्ले वाटेन सोम्या हे सांजे हांव तुज्या पांयाशी आयला. ह्या वेळार जेजू तुका पळयोवन तुका नमस्कार करून तुजी तुस्त वाखाणणी करून तुजे लागीं शिकूंक हांव ह्या वेळार आयला. हांव किरकोळ सोम्या म्हाकाच तुज्या पांयाशी दवरता. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सुक्तेन तुकाच एकल्याक परनिपाट आनी नमस्कार करता दुनिया. जेजूचेर नदर दवरून सगलीं आमी ह्या वेळार आमची मान खोल बगावन आमचे काळीज ल्हानवीक करून
भोव पवित्र संस्कारांत आमचे मुखार हाजीर जाल्ल्या जेजूक परनिपाट नमस्कार करूया. बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेजा, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस, जेजूचे धाकटें फूल, सुपुल्लें फूल, तरणे पिरायेर सोंपलें खरें, पूण आपल्या ल्हानशा 24 वर्सांच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान, सेवेंतल्यान जेजूचो पाटलाव केलो, सुपुल्ल्यो वस्तू केल्यो, जायत्या पासत मागलें, भोव करून कट्टोर पातकी आसात तांचे पासत, तांचे नवसरणी पासत मागले. तिच्या मागण्यांक जायत्या जाणांक दुबाव वेरेत बरेपण फावो जालां. आयज जेजूच्या पांयाशी आमी आसाव तेन्ना व्हड व्हड वस्तू घेवन न्हय, पण साद्यो सुपुल्ल्यो आमच्या जिविताच्यो घडयो घेवन आमी आयल्या. जेजू आमचे मागणे भोव करून दुसऱ्यां पासत, भोव करून वायटाकारांचे नवसरणे पासत, चुकल्यान तांच्या बोगसण्या पासत तूं मानून घे. भाग्योन तेरेजा भाशेन आमच्या सुपुल्ल्या भावार्थान आमी मानून घेता आनी सोत मानता. ओय ओ जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत आसलेलो आमची मागणी आयकून घेता. आमच्या मागण्यांक फोड मेळटलो, आमकां पवित्र आत्मो मेळटलो. आज बडव्यां बराबर आमी ताची तुस्त गायतल्या, आमी ताका वाखाणटल्या, आमी ताचो जय जयकार करतल्या. श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार. जेजूचे नाव पवित्र, जेजूचे नाव व्हड. आमी सुपुल्ली जावनूय ताचे शिंयो भाग्योन तेरेजा भाशेन आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवरुया, ताका पळोवया. भोव पवित्र संस्कारांत तो हाजीर जाला. श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार. सगळीं गावया. श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार. श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार. श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार. मंगलमय शुभ नामय जग का मीठत बार. मंगलमय शुभ नामय
जय जयकार सगळी व्हडल्यान गावया श्री येशू भगवान की करिए जय जयकार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार श्री येशु भगवान की करिए जय जयकार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार श्री येशु भगवान की करिए जय जयकार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार मंगलमय शुभकामय जग का मीठतबार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार श्री येशु भगवान की करे जय जयकार लिटल वेज सुपुल्ली वाट लिटल फ्लावर सुपुल्लें फूल दोर एक सुपुल्लें फूल जेजूच्या पांयाशी जे पडटा तें महान तूं एक फूल पळे तुकाच तूं एक फूल यू आर अ फ्लावर वॉट टायप ऑफ फ्लावर आर यू कसलें फूल तूं सुपुल्लें फूल ओ व्हड फूल नामनेचें फूल ओ किरकोळ फूल सगळे लोक सोदतात तसलें फूल वो कोणाकूच नाका तसलें फूल वॉट टायप ऑफ फ्लावर आर यू आर यू इन डिमांड और नोबडी केयर्स फॉर यू डू यू हैव अ मार्केट वैल्यू और यू आर इनसिग्निफिकंट कसलेंय फूल तूं जावं
Every flower that comes to the feet of the Lord is great. दर एक सुपुल्लें फूल जें जेजूच्या पांयाशी येता तें व्हड, तें महान, कित्याक देवाचे पदवेन तें महान जाता. Look at yourself. Place yourself at the feet of the Lord in silence. शांततायेन, ओगेपणान तुकाच एक फूल कशें बो पवित्र संस्काराच्या जेजूच्या पांयाशी दवर. Saint Teresa says, without love, deeds, even the brilliant ones, mean nothing for us. They count as nothing. मोग असल्याशिवाय ज्यो ज्यो वस्तू आमी करतात जरी त्यो आमकां व्हड दिसतात पूण तातूंत तर मोग ना त्यो कित्याकूच उपकारो ना. Do small things with great love was her motto. धाकट्यो धाकट्यो वस्तू मोगान करूंक, धाकट्यो धाकट्यो वस्तूंत मोग घालून त्यो मांडावडीन करूंक, जितले तिचेर कोश्ट येतात ते मोगान सोसूंक, जितले दुसरे तिका आपल्या जिवितान नोपयत करतात तांकां मोगान पळोवंक, जितलीं ताका जिवितान त्रास दितात तांचे पासत मागूंक, सगल्यांत मोग घालूंक, मोग दिवंक आनी मोगान वावरूंक हो तिचो हेतू जालो. बाळका जेजूचे बागेवन तेरेसा सगल्यो वस्तूंनी जेजूक पळयताले, कित्याक ताचो मोग आनी सगले ताच्या मोगान आपलें जिवीत ताणें मांडून हाडलें. सगल्या वस्तूंनी दर एके घडयेक जेजू आपल्या सांगात दिता, जेजू आपल्या बरोबर आसा. हो जेजू आपल्याक सांडचो ना, जावं म्हज्या कोश्टांनी, जावं म्हजे पिडेंत, जावं म्हज्या आटेविटेंत, जावं म्हज्या ह्या मोठांत हांव रावतां, कॉन्वेंटान रावतां, थंय कसली ल्हान ल्हान वस्त तें करतालें, मोगान तें करतालें. ताची दुसरी हेर सांगाती आसलीं ताका सोतायतालीं, ताका त्रास दितालीं, ताका नोसाय करून उदीक वावर दितालीं, पूण मोगान सगळें सोंसतालें. म्हणटालें हांव हे सगळे म्हजे कोश्ट मिस्योनार वावुरतेल्या पाद्री खातीर भेटयता. मोगान तांची उदीक आनी उदीक ताणें जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां उदीक बोड मेळूं. कोश्ट हांव सोंसतां पूण म्हज्या कोश्टांतल्यान ह्या सगल्या भावा भयणांक जे जेजूक परगटतात तांकां उदीक आनी उदीक बोड मेळटलें अशें ते म्हणटाले. Let us do small things with great love. Whatever I do it with love. Without love, even the most brilliant things are for me nothing. जे ती कित्याकूच उपकार नात म्हाका. हांवें तर ती ओड केली, संवसारान म्हाका मानान लेखली, संवसारान तर म्हणलें बऱ्यो वस्तू केल्यो, शाबासकी दिली, पूण तातूंत मोग ना जाल्यार कित्याकूच श्रीपण ना. बागेवन पावलो म्हणटा सगळें हांवें केलें, सगळें व्हडपण हांवें जोडलें, पूण तातूंत मोग ना जाल्यार हांव एका वाचतेल्या बेस्त्या रित्या आयदोणा भाशेन सगल्या म्हज्या जिवितान मोग हांवें करूंक, मोगान हांवें सोसूंक, मोगान म्हज्यो वस्तू हांवें मांडावडीन करूंक, हें बागेवंत आज आमकां शिकयता. जेजू तुका आमी दिनवासतांव. तुवें आमकां एक नमुनो दिलो देखून. आमच्या जिवितान आमची राटेविटे येतात तेन्ना, कोश्ट येतात तेन्ना, आमकां निराशीपण येता तेन्ना, आमकां भायर येतात तेन्ना
आमकां किकोंत करता तेन्ना, आमकां भायर उडयता तेन्ना तुजो मोग आमचे सगळें आसलो म्हूण आमी ओळखून घेवंक शिकोया आमकां. खुर्सार्थान तुवें तुजो मोग आमकां दिलोय म्हणलें ही तुजी आवय. केदें व्हडलें बाग आमकां तुवें दिलें आनी तुजीं उतरां बापा तांकां बोगोस ते नोकळत ते कितें करतात तें बोगसोणें आमकां फावो केलें. हो तुजो मोग, हो प्रिमीत मोग सायबा आमच्यान विसरूंक जायना. दर दिसाक ह्याच तुज्या मोगाचेर नियाळून आमचें जिवीत जिवंक आमी ह्या वेळार तुका आर्गां दितना उदीक आनी उदीक तुका भोगूंक पाव म्हूण आमकां तुजे लागीं ओडून व्हर. आमकां तुजी कृपा दी. आमकां सायबा सगळ्या बळान तुजेशी रावंक आदार दी. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill the land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Little ways to reach God. देवा लागीं पावूंक सोपुल्ली वाट. सोपुल्ली वाट म्हणल्यार कितें? What are the little ways? एक सोपुल्ल्या भुरग्याक पडलें जाल्यार ताचो हांस पडलें जाल्यार आमच्या तोंडार तो हांस येता. However disturbed we are, we feel good. तोगले वयलो सगलो भार आमी ते घोडेक विसरता. कित्याक काय? कशें काय? Because that particular child is innocent. ल्हान भुरगें तें, ताका कोणाचोच राग ना, ताची कोणा लागीं दुस्मानकाय ना. कोणा कडेन तें झगडना. आपणाच्या संवसारान आपल्या हातीन जो खेळ आसा तो खेळ घेवन खेळटा. आमच्या भुरगेपणाची आमी नदर मारली जाल्यार जे परेन आमकां उगडास आसा प्रायमरी स्कुलांत
रिसेस टायमार आमी आमचे टिफीन वांटताले. कोण गरीब, कोण गिरेस्त, कोण बरें जेवण हाडटा, कोण बेश्टें जेवण हाडटा आनी कोण जेवण हाडिना. हाचो भेदभाव आमी केन्ना करिनासल्यो. पूण आयज वाटूच आमी कितें करता काय, कसलें मन आमचें जालां काय. जावं तें शेजाऱ्या वांगड्या वो कामार, पयशे आसून लेगीत आमी कुसडेपण करता. सदांच हांवें कित्याक हाडपाचें असले प्रश्न आमचे मतीन. पूण जेजू म्हणटा, सोपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जायात. आनी हेंच जेजू आमकां सांगूं सोदता, सोपुल्ली जायात. बी लायक अ चायल्ड, मोगाळ, कोणाचोच राग धरप न्हू. दुस्मानाताय लेगून आमचो मोग दाखोवचो. एकामेकाचे गरजे पावोवंक, ल्हानविकायेन आमचें जिवीत सारूंक. देवान आमकां सुबेज दिला जाल्यार तें दुसऱ्या कडेन वांटूंक, गरीबाक दुबळ्याक आदार दिवंक. हीच ल्हानविकाय आनी हेंच सोपुल्लेपण घेवन आमच्या जिवितांत तें आपणावंक, दिसपोटी वेव्हारान घालूंक जेजू तुजी कृपा आमकां दी. स्वर्गीच्या राजा सगळ्यांहून व्हडलो, न्हय जाणटो न्हय शाणो, धाकटुले भुरगे, धाकटुल्या भुरग्या म्हज नांवान घेशात. तर म्हाकाच तुमी म्हय पासान घेता. स्वर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे, स्वर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे, स्वर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे, स्वर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे. Simple ways to reach God. सायबा, जेन्ना तुजें पुनर्जीवण जालें
सगळे जे तुझे फॉलोवर आहले, अपोस्ल आहले, डिसायपल आहले, सगळे एक जाले. पयली इगोर्ज घडली. घर दार सामोण सगळें विकलें आनी सगळ्यांक तांणी डिस्ट्रिब्यूट केलें. कोणा कडेन घडटालें, कोणा कडेन घडनाहल्ले. एक कम्युनिटी कशी ती एक जाली. The first church was born in Jerusalem. It was so simple to connect with you. Why is it not possible today? आयज आमचें हें जिवीत इतलें कॉम्प्लिकेट कित्याक जालां? We are so attached to the worldly things around us. आमकां कितलो मोग हा आमच्या घराचो, आमी आमचें घर सोडूंक सोदिना. आमची गाडी, आमचें घर, आमची सोयरी आमी तांकांच घेवन हांव. We don't look at a neighbor who is in trouble, who needs help. म्हज्या शेजाराक आदार करपाची गरज आहा. म्हाका बळ दी सायबा, ताका पावपाक, ताका आदार दिवपाक. I know this is one of the simplest things to reach you. कितल्या लोकांची नोकरी गेल्या. In the pandemic they have lost jobs. आयज फामील पादिशार जाता. Can I help? Can I reach out to my neighbor? ताजे कडेन पयशे ना भुरग्यांक शिकोवण दिवपाक. Can I help? म्हज्या शेजाऱ्याक कोण बरी ना, हॉस्पिटलान वचपाक पयशे ना. म्हाका बळ दी, गोटाय दी टू रीच आउट टू हिम or her. I know by doing that I will be reaching out to you. Give me that strength, the wisdom to do that, to understand that that is a way to reach out to you, Lord. Like the way you said in Matthew chapter 18 verse 3, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Give me the wisdom, the knowledge, the understanding to absorb this teaching of you. All the small things, jenna sakali hutta, to smile at my father, my mother, smile at my wife and children, to smile and help my neighbors, instead of grumbling at everything around me. How can I bring a change and help me become the change? Ye bol di maka saiba, so that I understand the simple ways to reach to you, and I make my neighbors to understand to reach you. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my
servant today. Even though you were in the form of God, you took the form of a slave. You accepted death, even on the cross. So God exalted your name. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always seek. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Today, on the memorial of Saint Therese of the Child Jesus, she was also known as the little flower of Jesus. And when speaking about flowers, I remember the words of this hymn I learned in school. Like a sunflower that follows every movement of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. Today, let us reflect on how many times we have failed to be like that sunflower. We have failed to follow the way Jesus is showing us, the way He is lighting up for us. Many times, when faced with difficulties, not able to find a solution, faced with problems, we have got angry, frustrated, chosen the wrong option, and gone on the wrong way. But now, let us try to correct our mistakes, to move back on the right path. Look to Jesus, to the Blessed Sacrament,
He's calling each one of us. He's waiting for you. He's ready to forgive you. All he wants from you is to say, Jesus, I am sorry for all the wrong that I have done. And I want to be like that sunflower, that follows you. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, you are a wonder with no match. तुका लागतलो आनी कोणूच ना. सुपुल्ल्या वाटांनी तुजेशी चलून येवप म्हणल्यार आमकां व्हड भाग. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन तूं आमकां आशिर्वाद दिताय. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन तूं आमची तोखणाय करताय तेन्ना केन्ना व्हडलें भाग आमचें. तुजें उतर दुनिया आमच्या कानार सादय. तुज्या उतरान आमकां मजबूत कर. जेजूचें उतर ह्या वेळार आमी सगळीं आयकुया. Woes to unrepentant cities. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the deeds of power done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. But at the judgment it will be more tolerable for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? No, you will be brought down to Hades. Whoever listens to you listens to me, and whoever rejects you rejects me, and whoever rejects me rejects the one who sent me. जेसू, हांव एक फूल, तुज्या पांयां कडेन दवरलेलें एक फूल. आय एम अ फ्लावर एट युअर फीट, लॉर्ड. जोण एकलो आमी ह्या वेळार आमच्या जिविताचो नियाळ करुया. शांततायेन, ओगेपणान जेजूचेर नदर दवर. तूं एक फूल. यू आर अ फ्लावर. वॉट टायप ऑफ फ्लावर आर यू? तुजे विशीं उलोवन जेजून पयलींच म्हणलेलें आसा
जरूय तर कोणूय असल्या सुपुल्ल्याक म्हज्या नांवान घेयत तो म्हाका घेतलो. जरी तर ह्या सुपुल्ल्याक कोणूय नाकारीत तो म्हाका नाकारतलो. सुपुल्लो जा. बी लिटल, बी स्मॉल, बी यंग. प्लेस yourself at the feet of the Lord. पळय तुका सादें सुपुल्लें फूल जेजूच्या पांयांशी. आनी ह्या वेळार तुज्या मनान जी चिंतना तुका देव घालता त्या चिंतनाक आकार दी. गिव अ वे, अ लिटल वे टू युअर थॉट्स, टू युअर डिझायर्स. Your desires in the Lord. Be a flower at the feet of the Lord. Saint Teresa of Child Jesus has a nice quotation for us today. And she says, in this world, we must not become attached to anything, not even things the most innocent, things which appear to be more innocent for us. For they fail us at the moment when we are least expecting it. The eternal alone can satisfy us. काय बरी उतरां. आमकां दिसता जायत की गरजेच्यो वस्तू ह्यो आमी करता त्यो. आमकां दिसता जायत त्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू आमी करता त्यो. आनी आमकां ह्यो वस्तू घोडे जिवाक समाधान हाडटा. जेन्ना आमकां दिसता आमी बऱ्यो वस्तू करता. पूण एकूच म्हणटा तें आमकां भाग्योन तेरेसा बाळका जेजूचें तेरेसा सुर्गीचो बाप तोच की आमकां दादोसपण दिवंक शकता. ताच्यांत आमी रावूंक गरजेचें. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड म्हणून एक म्हणणी आसा. आनी खरेंच तें. थिंग्स अपियर, they appear to be essential for us. They appear to be good for us. They look to be very mesmerizing for us. They take our attention. They take all our desires. We wonder, we want to possess them. We want to have them. We yearn for them. But they are only essential for our survival. Who can satisfy us? Only the eternal can satisfy us. तुझ्या मोगान सुर्गीच्या बापा जो पूत तुवें आमकां दिलोय. ह्या पुतान आमकां शिकवण दिली. Unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. देवाच्या राज्यान तुम्ही भितर सोदची ना. सुपुल्या भुरग्यां भाशेन जायत. And what does a small child teaches us? Teaches us innocence. It has no malice. आमी एका सुपुल्या भुरग्याक पळयत ताचें तोंड पळयत जाल्यार ताचो आमुर्खो हांसो
The innocent smile fills our heart. It gives a smile on our sad faces. It fills us with grace. आमकां उदीक कुरपेन भरता ह्या भुरग्याक पळोवन. ताचें आमुर्को हांसो, ताचें आमुर्कें तोंड, काय बरें ह्या भुरग्याचें चाल, ताचें एक उतर देवातान येता काय दिसता. खरेंच आमी म्हणटा भुरग्यां सोबें देव आसा. जेजून आमकां हें उदाहरण दिलें. You become childlike, no, but you become that innocent person. Not to see those innocent things which are glittering outside, but see the innocence that is inside. Let your spirituality grow inside your heart, your mind, your being. It may yearn for the eternal, that you may have thoughts that raise you to the pedestal where you reach to say, "My Lord and my God, where can I go but to Thee?" The devil always prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Jesus says, resist him solid in your faith. That's what Saint Teresa said to us, that when you resist and do each and everything with love, you will see greater things. Do the small things with love, and God, the Eternal Father, will always bless you. It's a task for us. It's a challenge for us. It's something that we have to look up on this day. Sometimes we ignore. Maybe sometimes we take it for granted that we love somebody, that we have concern for somebody. It could be because of our own selfishness, that we love somebody with the heart of giving, with an unselfish attitude and desire, so that the other person also feels loved, that the other person also feels that God resides around, in and with us. May Saint Teresa of Child Jesus inspire us to do wonders, to good things, and to love you, Jesus. Praise you, Jesus. Help us, Jesus. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांचेर एक एकल्याचेर आपले हात दवरून
ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. तो सुपुल्ले फूल तूं जेजू मुखार सुपुल्लो जाताय जाल्यार ह्या वेळार जेजू तुजे तोकलेर हात दवरून तुकाय आशिर्वाद दिता. फील इट. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. जेजू तुजे हात म्हजे तोकलेर दवर. जेजू तुजो हात म्हाका लाय. लॉर्ड ब्लेस मी. टच माय हेड. ह्या वेळार जेजू हांव दोळे धांपून रावतां टू फील युअर टच. I know you are here. I believe you are here. Right in front of me, Lord. म्हजे मुखार तूं आसाय आनी ह्या वेळार तुजो हात तूं म्हजे तोकलेर दवरताय. हांव सोत मानतां जेजू. टच मी. ब्लेस मी लॉर्ड. आय एम अ लिटल चायल्ड. आय एम अ लिटल फ्लावर. हांव एक किरकोळ फूल. हांव एक सुपुल्लो भुरगो. म्हाका हात लाय. म्हाका आशिर्वाद दी. Bless me, Lord. आनी सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेनूच जेजू ह्या वेळार सगळ्या गरजेवंतांक हांव म्हज्या मनान हाडटां. I pray for all those who are in need of prayer. Lord, I bring to your feet all those who need prayer and still they don't know that they need prayer. Lord, I pray for those people who are into sin and yet they do not know. Lord, I pray for those people who know that they are in sin and yet they do not want to change because they feel good in the sin that they are. पातकान आसलेल्या सगळ्या पासत दुनिया बागेवन तेरेजा जेजूचे सुपुल्ले फूल ताचे सांगाता तुज्या मुखार हांव दवरतां. असले सगळ्या पातक्यांक जांकां आपूण पातकान आसा म्हूण खबर ना तुज्या पांयाशी हाडटा जेजू आनीक एक पावटी. असले सगळे पातकी जे जाणा आपूण पातकान आसा म्हूण पूण भायर सरूंक सोदिना. जेजू तुज्या पांयाशी हाडटा असले पातकी जे जाणा आपूण पातकान आसा आनी भायर सरूंक सोदता पूण तांच्यान जायना. दे कॅनॉट लॉर्ड. दे फील वीक. दे फॉल अगेन. सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन भाग्योन तेरेजा बरोबर सगळ्या मिसियोनारां पासत दुनिया आयज आमी आनीक एक पावटी मागता. सगळे मिसियोनार जावं ते यादनीक जावं ते मोटवाशी जावं ते गृहस्थी सगळ्यांक दुनिया तुज्या कोपान घालता. तांकां राख. सांबाळ. तुजी हातयारां तांकां कोर जेजू. ल्हान भुरगे मागता तेन्ना आवय बापूय जायते फावटी ना म्हणत जाल्यार पासून भुरग्याक कितें दिवंक जाय आनी कशे भाशेन दिवंक जाय जेजू ती जाणात. तेच भाशेन हांव कितेंय मागूंक नकळो जाल्यार वा हांव कितेंय मागूंक चुकलां जाल्यार तुजे काकलुतीन तुका जाय ती भाशेन आनी तुका जाय तेन्ना तें म्हाका फावो कर. हेच भुरग्या भक्तीन दुनिया तुजो आशिर्वाद घेवंक म्हजे हात उक्ते करता. तुजेर नदर दवरता आनी तुजे बरोबर बापाक उलो मारता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयान पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमचे बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू तूंच म्हजो राय जेजू तूंच म्हाका जाय